बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो वेळ हांव दिता. म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा, म्हणूंक फावो जाल्ल्यो जिबो कितल्यो पवित्र. देव बापाचो मोग चाखून, ताची येवजण समजून, ताची कुशी कोरता ती पोरजा कितली म्हूण सुभागी. प्रेज द लॉर्ड. प्रितीच्यानो, जेजून बापाची येवजण वळखून ताचे कुशेक पाळो दिवन मनशा सैम घेतलें आनी आमचे मोदें आयलो. तोच मनशा सैमान आयलोलो आमचो सोडवणदार उंड्या रुपान वेदीचेर हाजीर आसा. ताचे मोहिमेक गीत गावुया. आरतटी प्रभू जेजू. श्लोक 1, 2, 3 आनी 6 आमी म्हणटले. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका अर्घ वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो होर तुका भोजून करता. आख्खे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सुर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फांकून पडकून करता वसो. तूच मा सुर्या आमी परजोल तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. झाडार सुकणी वाकाणेचे खुबी, रानात सासवा धोब्याच्या चिखाली. प्रितम भरून भोजन करता तुजी. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. मोगाल जेजू, उंड्या रुपान तूं आमचे मोदें आसाय म्हूण कोल भावातान आमी सोत मानता. तूंच आमचो गोवली आनी आमचो सांबाळणार. कालोखांत सांडलोल्यांक उजवाड, दुखांत पिडेक सांपडलोल्यांक
दिरादीक आदार आनी गोठाय. भिरांतीन जियेतल्यांक तूं जावन आसा शांतीचो कुंवोर, एकसूरपणांत जियेतल्यांचो सांगाती. तुज्या बोरवोशान आमी जियेतांव जेजू. हे वेळार आमचें किरकोल जिवीत, हुस्के कोंती, खुशालकायेचे उल्हास सगळेंच एक करून आमी तुजे मुखार आयल्याव जेजू. सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोलपण वळखून आनी तुजें देवपण मानून घेवन तुजे मुखार सोरपोट्टांव आनी तुका आमी नमस्कार करतांव. सगळीं बसूया आनी गितांतल्यान कुशलकायेन व्हडल्यान देवाची तुस्त आमी करुया. गीत गावया, जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्गा तुका स्तुती तुका, आर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें सोत, जेजू तूं म्हजी वाट. हालेलुया जेजू तूं म्हजें सोत, जेजू तूं म्हजी वाट. आर्गा तुका स्तुती तुका, आर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. आर्गा तुका स्तुती तुका, आर्गा तुका स्तुती तुका. प्रितीच्यानो, जेजू आमचो सोडवणदार. आमचे पासत व्हड व्हड ओचोऱ्यां तो करता, पूण जायते पावटी आमी तें समजनात व समजून घेवंक सोदिनात. हे वेळार जेन्ना आमी जेजू फुड्यांत आसां, आमचें मन शांत करून आमी जेजूचो मोग खोल खोल अणभवया. ताका समजून घेवंक प्रयत्न करुया आनी अशें करतना आयचो विशय आमच्या मनांत दवरुया. मार्क 8:21. तर तुमी आजून पासून समजनात तें कितें?
तर तुमी आजून पासून समजनात तें कितें? भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत जियेतना सदांच बापाची कुशी केली. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. मागणें करून देवाक दिनवासून तो जियेलो. पोरजेचे चुरचुरे करून पेकोवणी दिवन देवाच्या राज्याची शिकोवन दिवन ताणें जिवीत सारलें. आनी परत बापाची वेचे पयलीं ताणें आमकां नवी आज्ञा दिली. जॉन 13 वर्स 34. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. ही जेजूची आज्ञा मनांत दवरून आमी गीत गावया. D9. एक तुजी आज्ञा आमकां. फकत दुलपद आमी गायतले हांव. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रितीच्यानो, हे वेळार आमच्या अंतस्करणाची चवकशी आमी करुया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियेता काय? मागण्यांक आमी वेळ दिता काय? आमचो वावर करूंक वेचे पयलीं आमी देवाक उलो मारता काय? देवाक मोहिमा दिनवास दिता काय? ह्या प्रस्नाक आमी आमकांच जबाब दिवया आनी आमच्यो चुकी मानून घेवन पातकाची दूख दवरून देवाची काकलूत आमकां मागुया. मार्क 1 वर्स 35 तशेंच लूक 5:16 सांगता, जेजू एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करी. सुम्या जेजू, जायते फावटी आमी आलसायेन जियेता. मागण्यांक आमी वेळ दिवंक ना. आमच्याच बोलाचेर आमी जियेल्या. आमकां बोगूस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. मॅथ्यू 14 वर्स 19 सांगता, जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन स्वर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासलो आनी हजार लोकांची भूक मारली. सोम्या जेजू, तुवें आमकां उपोट बेसवांनी बोल्ल्यात, पूण जायते फावटी आमी विसर घाला. तुज्याच आदारान जायते आमी आमची कामां करूंक वेता, पूण जायते फावटी आमी तुज्या वोट्या मोगाचो उगडास करचे बदलेक तुका दिनवासूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. मॅथ्यू 22 वर्स 37 to 39 हांगा आमकां जेजून दिल्ली आज्ञा मेळटा. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. सुम्या जेजू, जायते फावटी आमी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक नात. जायते फावटी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोवंक आमी विसरल्या. भेदभाव आनी वेगळोचार करून जियेल्या. जायते जाणांक उण्या मोलान लेखल्या. तांकां जाप करून आदार दिवन तांच्या सांगाता वावरूंक फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस सायबा. सुम्या काकलूत कोर.
आमचो देव काकलूच साद देव, तो आमकां सदांच बोगसूंक तयार, आमी मात ताचेशी वचूंक गरज. हे वेळार देवाची काकलूत आमी अणभवल्या, तर देवाक आमी दिन वाचुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू आमचो गवली, कांयच आमकां उणें ना. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमकां देवान सुरोपायेन रचल्यांत, आमचें रूप आमच्या मनांत हाडुया. कांय बरे दोळे देवान आमकां दिल्यात, जाचे वरवीं आमी सगळें पळोवंक शकता. देवान आमकां हात दिल्यात, जाचे वरवीं आमी बरयता, काम करता आदी. देवान आमकां पांय दिल्यात, जाचे वरवीं आमी भोंवता. सगळे सांदे बायले तशेंच भितरले ऑर्गन्स देवान आमकां दिल्यात. ही जावन आसा आमकां देवान दिलोली वर्ती गिरेस्तकाय, जाचे वरवीं आमी संवसारांत जियेता, वावरूंक शकता. देवा कारगां, मोहिमा आनी दिनवास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोहिमा तुका बाप्पा, दिनवास तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्या जेजू आमच्या जिविता खातीर, ह्या वेळा खातीर, आमच्या कुटुंबा पासत, सगळ्या भाव भयणां खातीर, आमच्या वावरा खातीर आनी सगळ्या तुज्या उपकारां देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तर सगळे आमचे दिनवास एक करून गीत गावया. इट वेल, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतले. फकत श्लोक दुसरो आमी गायतले. तुजी बरेपणा कशी नियतल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या. वावर तुजो सगलो आमकां ओजा पाचो, ल्हान मनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो. तुज्या चिंतनाचो ताव घेवूं नजो. तूच देवा आमच्या सदांकाल उरतलो. तुजी बरेपणा कशी नियतल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या.
ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां चलयता, तो आमकां कृपेन भरता, तो आमकां गोठायेन भरता. गीत गावया, हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये पवित्र आत्म्या मागता. ये तुझ्या बोलान आनी शक्तीन भर तुझे शांतीन मोगान. देवाचें उतर आमी आयकुया. मार्कूचें शिव वर्तमान 8वें स्वर वळ 14 ते 21. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिटकायलें, चिंत दियात आनी फारिसेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें उलयता. हें जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचें मोदें उलयतात? अजून पुर्यान तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? अजून पुर्यान तुमचे मोतीक उजवाड ना? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना वो उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलोले कुडक्याच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी ताणें तांकां सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पुर्यान समजनात तुमी? जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. तुका क्रिस्त. प्रितीच्यानो, देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. आयचो विशय मनांत हाडुया. मार्क 8:21. तर तुमी आजून पासून समजनात तें कितें? प्रितीच्यानो, देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर आमकां जाणवायेन भरता. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करूंक आदाराचें जाता. पवित्रपणान जिवंक शिकयता. बावाटान बळवशान जिवंक कृपा दिता. आयज देवाचें उतर मार्क 8:14-21 हांगा आमकां उगडास करता. आमी देवाच्या आदारान कशे पडी दास्ती मेकलीं जिवंक जाय तें. आमी संवसारी वस्तूंचेर दास्ती दवरूंक फावना, पूण ओत्मीक वाटेन वाडूंक आनी चडूंक सदांच पयलें चिंतूंक गरजेचें. जेजू शिसांक शिटकायता. दोळे उक्ते करून फारिसेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. कीप युअर आयज ओपन and beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod. पूण शीस बोलतें चिंततात. तांकां दिसता तांचे कडेन उंडे नात देखून जेजू अशें म्हणटा म्हूण. कित्याक ते तांचे सांगाता उंडे व्हरूंक विसरले आनी होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. पूण जेजू फारिसेवांचे आनी हेरोदेचे फुगी विशीं आपल्या शिसांक चोत्रायेन रावूंक सांगो. कित्याक फारिसेवांक लोक आपणाक कशें पळयतात तें जायतें पडलोलें. हेरोदानूय तशेंच केलें. लोकांचें ताका पडलोलें. पूण प्रितीच्यानो,
शीस रोखडेंच जेवणा वाटेन चिंततात. फुडें आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक व्हडलो शीण करून तांचे लागीं विचार कोत्ता, आजून तुमचें काळीज कुड्डें आसा? म्हणजे एके भाशेन तुमकां केलोलें बरें तें वळखून घेवंक फाटीं आसप. जेजू बरोबर ताचे शीस भोंवताले आनी जेजू करता तें सगळें बरें ते पळयताले. तरी जेजूचेर तांचो उणो बावाट आसलो. 7 उंडे आनी थोड्यो मासली घेवन जेजून 4,000 लोकांक धादोशी जावसर जेवण दिलें. तरी जेजूचे शीस आपले लागीं उंडे नात म्हूण हुस्के दास्ती काडटात. हें जालें शिसां सोवें. प्रितीच्यानो, आतां आमी आमचेर नदर मारुया. आमचें काळीज मन आमी देवाक भेटोवन जियेतांव काय? वो संवसारी वाटेन हुस्के काडून जियेतांव काय? आमी बावतान बोरवोशान तीर आसांव काय? आमी दुसरीं आमकां कितें म्हणटा तांचेर आमी दास्ती दवरून जियेतांव काय? बाबा भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबांत समाजांत जियेतना आमी म्हणटाव दुसरो म्हाका समजोना. वो जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक समजूंक सोदिनाव. आनी हाका लागून खूब फावटी जावं घोव बायले मोदें, भुरग्यां वडिलां मोदें, इश्ट मित्रां मोदें आसलोले बरे संबंद हालतात. आमच्या कुटुंबांत जावं समुदायान जियेतना जायतें बरें तांचे सोबें आमी अणभवताव. जायतें बरेंपण आमकां मेळटा, जायतो मोग तेंको आमकां मेळटा. पूण ल्हानशें कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार रोखडींच आमी बरें केलां तें विसरताव. तर असले परिस्थितींत कितें गरजेचें? आयच्या देवाच्या उतरांत निमाणे वळींत आमकां आयकलां की जेजूय आपल्या शिसांक म्हणटा, तर आजून पुऱ्यान तुमी समजोनात? 5,000 लोकांक आनी उपरांत 4,000 लोकांक जेजून कशे परी उंडे मोडून दिल्ले तें तांणी आपल्या काशा दोळ्यांनी देखलोलें. पूण हें पळोवन लेगूत जेजू कोण हें ते समजूंक चुकतात. बाबा भयणीनो, जेजून आमचे पासत कितलें बरें केलां. आमकां जिवीत दिलां, सोबात देण्यांनी भरल्यात, बऱ्या कुटुंबाचे वांगडी आमकां फावो केल्यात, रावूंक घर आमकां दिलां, बरी नोकरी फावो केल्या, शिकूंक समजूंक गिन्यान जाणवाय आमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण जायते पावटी कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार, जावं पिडा आयली जाल्यार, जावं खाणा पिणा विशीं न्हेसपा विशीं उणें जालें जाल्यार आदीं आमी रोखडींच देवान केलोल्या बरेपणाचेर विसर घालतांव. अशें आमी जेजूक दुखयतांव. शिसां सोवें अशेंच घडटा. तांचे सोवें एकूच उंडो आसता तेन्ना जेजू तांचे सांगाता आसुनूय ते जेवणाचो हुस्को काडटात. अशें सिसां आपणाक वळखूंक ना म्हूण जेजूक वायट दिसलें जायत, पूण जेजून तांकां सोडूंक नात. तो तांचे तांय सोंसणिकायेन वागलो आनी तांच्यो चुकी कुडी समजून घेतल्यो. आमचेय सोवें जेजू अशेंच कोत्ता. आमी चुकतात तेन्ना, आमी आमच्या भावा भयणांक, आमच्या गोरच्यांक समजून घेनात तेन्ना, आमच्या समुदायात भावपणान जियेनात तेन्ना, जेजूचेर भावात धरून जियेनात तेन्ना आमी भावा भयणांक दुखयतांव. अशें आमी जेजूक दुखयतांव. Understanding is one of the gifts of the Holy Spirit. Let us understand our God. God is love. Where there is love, there is life. Where there is life, there is hope. Where there is hope, there is faith. Through faith, we experience peace and miracles in our day-to-day lives. 1 John 4:8 आणि 16 हांगा आमकां मेळटा, देव म्हणल्यार मोगूच. मोग आसा थंय जिवीत आसा. जिवीत आसा थंय बोरवोसो आसा. बोरवोसो आसा थंय भावार्थ आसा. आनी ह्या भावार्था वरवीं देवाची कौतीक विस्मितां आनी शांती आमी अणभवतांव. प्रेज द लॉर्ड.
तर प्रितीच्यानो 2 दिसाक आमी जिविताची यात्रा करतना जेजूचेर बोरवोसो दवरून जियोया अशी देवान आमचे सवें केलोली बरेपणां समजून दिनवाशी काळजान आमचें जिवीत खुशालकायेन शांतीनपणान जियोया. आमेन. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडारी आपलो गौलीक वावर करतना आपल्या भावाताच्या काळजान बोरवोसो जागोवंक बारी वावुरतात. हो कुरपेवंत वावर करतना तांकां बापाची गोठाय मागुया. आमचोच बाप जेजूच्या नांवान बापा आम मागणें कोत्ता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचे बरेपणांत आशिल्ल्यो सोबार येवजण्यो चालीक लावंक आनी हे तरेन पोरचेच्या काळजांत बोरवोसो वाडोवन समाजाचें रूप नवें करूंक तांची मनां उजवाडावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. सोमेस क्रिस्ती पोरचेन देवाच्या बासावणेचेर खोलायेन बावार्थ आनी विस्वास वाडोवंक शिकल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. जी परिक्षा दितात आनी जी परिक्षेक तयारी करतात तांणी देवाचेर विस्वास दवरूंक पवित्र आत्म्याची जानवाय आनी आदार तांकां मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. पिडीक कोश्टवतल्या भावा भयणांक पेकोवणी आनी गोठाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. तर सगळीं दिमी घालून आमी जेजून शिकयलोलें मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. आमेन.